गोंय सध्या मर्डर कॅपिटल जायत चल्ला. ड्रग डेस्टिनेशन म्हणून गोयची आज वळख जाल्या. म्हादयचो विषय आसूं वा वाडटी बेरोजगारी ह्या सगळ्या समस्यांचेर आमी उजवाड घालतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा उलयलो. आयज गोयची जी दशा जाल्ली आसा ताका हो इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जापसालदार आसा असो आरोपूय ह्या वेळार युरीन केलो. आज पयलो दीस आनी म्हाका खात्री आहा की आमचे ऑपोजिशनाचे आमदार विल बेसिकली ग्रिल दीस गव्हर्मेंट ऑन अ स्टॉमी सेशन. आमचे बारीक गोंयकार बाबड्याचे जे प्रश्न आहा हे प्रश्न आमी मांडटले. द वे दिस इनसेन्सिटीव BJP गव्हर्मेंट इज फंक्शन over assurances given to us in the house, the way they have failed miserably, the way Goa is looked as a murder capital, as a rape capital, the way our finances basically and budget je present kela is a financial crisis. Implementation is zero. So amka khatri ha ki je issue ami raise करतले the speaker has to give us opportunity. आज देशान ट्रेंड चेंज झालेले आसा. टुडे द ट्रेंड इज दॅट द ऑपोजिशन आर इक्वल एज द रुलिंग एंड द ऑनरेबल स्पीकर नीड्स टू अंडरस्टँड दॅट. ऑल ऑफ अस टुगेदर सेवरल एस्पेक्ट्स जावं म्हादय द वे द DPR has still not been withdrawn, जावं लॉ अँड ऑर्डराचें सिट्युएशन, जावं जे ड्रग्स वाडटा, क्रायम्स वाडटा, अनएम्प्लॉयमेंट. What is this सरकार doing? या 18 दिसांत गोंयकारांच्यो वेगवेगळ्यो समस्या सरकाराच्या नदरेक हाडप हाकाच प्राधान्य दितलो. सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाचेर म्हजो भर आसतलो अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. गोंयकार कशा पद्दतीन त्रास सोंसता हाचेर सरकाराचें लक्ष ओडून घेवन सरकाराच्या कारभाराक उक्ताडार हाडटले अशें स्पश्ट मत हॉर्डनचो आमदार कार्लूस फेरेरा उक्तायले. 18 दिसांचें लॉंग सेशन जे कितें गोंयकाराचे इश्यूज आहा ते सगळे घेवप आनी हे आमकां उलोवंक दिवप स्पिकरान आनी रुलींग पार्टी अशें जालें जाल्यारूच आमी आमदार कित्याक जाल्या फायनली लोकांक सर्व करपाक. म्हाका दिसता आमी इश्यूज रेज करप आनी सरकारान तेजी सोल्युशनां दिवप हें दोगांयचें कर्तव्य. आमी आमचें कर्तव्य करप आनी जाता तितले गोंयान जे इश्यूज आहा बर्निंग इश्यू आनी गोंयकारांचे फुडाराचे बऱ्या खातीर इश्यूज घेतले आनी ते इश्यूज आमी एड्रेस करूंक येता. सेशन बरो आसा कित्याक आमकां भरपूर प्रश्न आसा विचारपाक आनी हिशोब तुमी जाणात दिसा दिसाक आमी दिसतात ते वाडटात ते हिशोब आनी हांव जाणा सरकारांचे आमी CMन सांगलां ते रेडी आसात म्हणून आमचे ऑपोजिशनाक क्वेश्चन डील करपाक. हांव वेलकम करता ती स्टेटमेंट म्हणून तयारी केली जाल्यार आन्सर आसपाकूच जाय, डॉज करपाचें न्ही. आनी वी आर होपिंग टू expose the government on every issue which will come before the house. The common man's suffering they am dakoitle, the implementation also we will be tackling, and the power rise also which will be taken. So I think I hope that this will be a fruitful assembly session and it won't be run through despite a strong ruling side numbers, but we will be vocal on our side being opposition. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.